सद्या आसा भोमा ह्या गांवांत जसो हो भोमा गांव फामाद तसोच ह्या भोमा गांवचो कालो फामाद। हो कालो बाकीच्या काल्या परस कसो वेगळो जावं ह्या काल्याची जी सगळी हांगासर जी संस्कृताय आसा हो कालो कशा तरेन हांगासरले लोक मनयता ह्यो खुबश्यो ज्यो गजाली आसा जावं ह्या काल्याक कशें वेगळेपण आसा हो सगळो रिपोर्ट घेवन आयज आमी तुमच्या मुखार आसा। हांगासरल्या लोकां कडेन या आनी जाणा जावन घेवया की जेन्ना हो भोमचो कालो जाता तेन्ना हांगासर कितें जाता आनी कशा तरेन ते लोक हो जो भोमचो कालो आसा तो मनयतात। भोमाचो कालो आसा तो एकादशी आनी द्वादशी अशे 2 दीस जाता। एकादशी दीस सकाळी फुडें धार्मीक विधी जाता, सांजचो मागीर देवीक सजोवन दवरली ती मागीर नारायण देवाच्या देवळान पालखी वता। ती पालखेन देव दवरून व्हरता। पालखी व्हरपी व्हडलो जल्मी धाकटो जल्मी, व्हडलो भाचो धाकटो भाचो, मानकरी आनी गांवकरी अशे आसता। आनी गांवचे लोक सगळे वयर देवळान वचून नारायण देवाच्या देवळान वचून थंय नारायण देवाक जी देवळान पुराण आसता, पुराण जातकच नारायण देवाची आरती आसता आनी नारायण देवाची उत्सव मुर्ती आसा ती आमी पालखेन बसून आरती करून पेणे करीत ती महादेवाच्या देवळान सातेरीच्या देवळान येता। सातेरीच्या देवळान येतकच परत आरत जावन नारायण देव वयर सज्जार बसता। रातचे मागीर सांस्कृतीक कार्यक्रम आसता, नाटक आसता, कितें जो कार्यक्रम आसता तो पळयता। सकाळ मागीर पहाटे मागीर 5 वरां राती सातेरीची मुर्ती रथान बसोवन आरती जाता। आरती जातकच मागीर एक पेणो जावन रथ नाचयत नारायण देवाच्या देवळान वता आनी सातेरी वचून ते नारायण देवाच्या देवळान बसता। देव जेन्ना सकयल येता तेन्ना देवी ताका भेटोवंक सोदता। तेजे पयलीं देव सकयल येता आनी आपूण एकमन हांगा येता आनी देवी नाचत वता पळयता। ही परंपरा पयलीं पासून आसा। ह्या काल्याक आमी म्हणजे लोकां खातीर नुस्त्याचें जेवण करतात। आमी पळयता की बाकी कडेन आसा थंय आमी म्हणजे वेज म्हणजे नुस्त्याचें जेवण करना काल्याक किंवा जात्रेक, पण आमच्या भोमान नुस्त्याचें जेवण करतात। तेचें कारण म्हणजे अशें की आमच्या भोमान खुबश्यो मानस आसा आनी त्यो मानस आसा पळय त्यो आमच्या काल्या दिसा सगळ्यांक ओपन आसता, म्हणजे फ्री। कोणी ते नुस्तें येवन गरोवपाचें किंवा जाळें लावपाचें आनी तें नुस्तें घेवपाचें आनी त्या खातीर आमचे ती म्हणजे नुस्त्याचें जेवण जें आसा ती प्रथा पयलींसून चालू आसा। तशेंच आमच्या काल्याक शेवयो सामक्यो फामाद। सगळीं जाणां म्हणजे प्रत्येक घरांनी शेवयो केल्यो वता आनी त्यो जेन्ना सांजच्या वेळार जेन्ना आमची सयरी येता आमगेर तेन्ना शेवयो आनी नुस्त्याचें जेवण तांकां दिलें वयता। देवळां स्वयंभू पयलीं कोणी हांगा आसून देव आसून बसना, हांगासर देवस्थान प्रकट जाल्लें आसा। महादेव सातेरी स्वयंभू देवळां। सकाळी फुडें मागीर देवळान धार्मीक विधी सगळ्यो जाता। महादेवाच्या देवळान, सातेरीच्या देवळान, नारायण देवाच्या देवळान जी देवाची पुजा नित्य पुजा आसा ती जाता। दनपारां मागीर गवळण कालो जाता। गवळण काल्याक रामकृष्ण सुर्लकार भुरग्यांक घेवन येवन थंय काल्याचो कार्यक्रम करता। कार्यक्रम करत दही हंडा फोडटकर परत नारायण देवाक आरत जावन नारायण देव पालखेन बसून गांवच्या लोकांची काणूक जातकच मिरवणुकी सकट परत आपल्या स्थानाचेर वता। स्थानाचेर वतकच परती थंय सातेरी बशिल्ली आसता। नारायण देवाक देवळान व्हरून नारायण देवाच्या मुर्तीची आनी त्या उत्सव मुर्तीची आरत जाता। आरत जातकच सातेरीची पुजा जावन लोकांनी ओटी दिल्ले आसा त्यो सगळ्यो देवळान येता, घेवन येता आनी रथान बसून रथान जशी आरती जाली की रथ खानार घेतकच ते पेणो जाता आनी रथ नाचयत लोक परत सातेरीच्या देवळा कडेन घेवन येता। आनी येता आसतना वाटेर रथ नाचयत रथाक 7 पेणे आसता। ते 7 पेणे करीत देव सातेरीच्या देवळान येता। सातेरीच्या देवळान रथ जालो म्हणटकच रथाच्यो गुडयो हप्तागेर काडून जातकच देवाची उत्सव मुर्तीची सातेरीची आरती आसता। आरती जातकच सांगणें आसता, गाराणें जालें की आशिर्वाद आसता। आशिर्वाद जातकच प्रसाद वांटून जात्रेची सांगता जाता।